दारगळे वाठारांत सुरू आशिल्लो बेकायदेशीर कॉन्क्रीट मिक्सिंग प्रकल्प थळावो आमदार प्रवीण आलेकर हांणी बंद उडयलो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या प्रकल्पाचो थळाव्यांक त्रास जाल्ल्यान थळाव्यांनी प्रकल्प बंद करपाची मागणी केल्ली। तशेंच ह्या प्रकल्पाचो परवानो रद्द करून लेगीत कॉन्क्रीट मिक्सिंगाचें काम सुरू आशिल्लें अशें आलेकर हांणी सांगलें। आयज आमी सगळ्यांक आमी गांवचे भाव तशें म्हाजे आख्खे जे पेडणेचे आमचे धारगळचे आमी सगळे हांगा जमलेले आहा। कित्याक हांकां म्हाका दिसता लायसन हांकां दिल्लें आनी दिवन लायसन हें हांवें रिवोक केल्लें आसा। कित्याक हे आमकां प्लांट नाका म्हणून म्हाजे कडेन आख्खे आमच्या गांवचे लोकांनी हांवूय हांगासरूच रावता। कित्याक हे आमकां पळय धूळ आहा पळय हो धूळ आमकां नाका RMCचो, ताका लागून हेज्या सायडीकूय आनी एक आहा पण तो खूब वर्सां जाली पण हांव न्यू हांगासर RMC घालूंक दिवचो ना कळ्ळें। ताका लागून आयज आमी सगळे हांगा जमलेले आहा। सगळ्यांक हे त्रास जाता, हो धूळ आमकां धारगळेन आनीक नाका, ताका लागून हो हांगासर प्लांट बंद जातलो, हेज्या फुडें आनीक जावचो ना। ताका लागून आयज आमी हांगा सगळे जमलेले आहात। तर तुमकां एकूच सांगूंक सोदता, हांगासर कोणूय येवं भायलो जे पळय आमच्या पेडणेकारांक नाका पळय ती गोश्ट हांगा जावची ना। तशें आयज सगळे आमी सरपंच म्हणा नाका पुलिसाक हाडलेले आहा आमी, तशें आमचे सगळे पंचायतीची सगळी बॉडी हांगासर आसा आनी हे आयज आमी सगळे जाण मेळोन आनी आयज आमी हे बंद केल्ले आहा ते आनी हेजे फुडें हे ओपन जावचें ना। कित्याक हांगासर हेंच्यांनी जे पळय लायसन घेतलेलें आहा तांकां आमी ऑलरेडी कॉपी धाडलेली रिवोक करून, ते रिवोक करूनय तरी हे काम चालू करता। म्हणजे ही भायले येवन हांगासर दादागिरी करता, ही दादागिरी पेडण्यान चलची ना हेज्या फुडेंय बी। ते इतलें हांव सांगूंक सोदतां।